दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमकां जायते आयकोंक मेळटा न्ही गे. कितें? आमचीं भुरगीं सारक्या वाट्यार नात, आमचीं भुरगीं थांत इनवॉल्व जाल्यात, आमचीं भुरगीं हांत इनवॉल्व जाल्यात. हें जायतें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी जायतीं आमचीं वडिलां आमचे लागीं कावन्सिलींग आपर हाडटना तांणी रडचेंय आसा. रेतेरेक येतात जायतीं जाणां आमच्या पोट्टाक, आनी पोट्टा रेतेरी मंदिरांत सांगता तांच्यो प्रॉब्लम्स म्हणून पळयल्यार आपल्या भुरग्यां विशीं. कितें तें प्रॉब्लमां, कित्याक ते समस्यो, हे तांकां कळीत ना. त्या देखून हे समस्या खूब जाल्यात. कारण कोणी जावंक पुरो. थोडे फावटी आमची थोडी सूख आसता, पूण भुरग्यांची सूख आसता, दोनी सायडी सूख आसता. एका तातान क्लॅप करूंक जायना. पूण हाका सकडी कितें एक कारण गे म्हळ्यार आमचें तें आसचें एम्प्टीनेस, म्हळ्यार एक खाली जागो. आनी हो खाली जागो आमी कशें बरी जाय म्हूण कळीत ना. एका भुरग्याचें एक इन्सिडंट तुमकां दिता. भुरग्याक हांवें पळयलें, बरें आसलें तें. बारी आमच्या रेतेरी मंदिराक कितें येतालें हांव हांगा आसतना दैविकाच्या रेतेरी मंदिराक येवचें पळय आवय आपोवन हाडटाली. आनी ताचे कडेन उलयत आसतना एक इतलो संतोश भोगतालो. म्हळ्यार ते सेकेंड PUCन की फस्ट PUCन दोनी वर्सां शिकतना तें बरें ताचें उलोवणें पुरो बारी बरें आहलें. मागीर ताचें शिकयत आनी येवचें रावयलें. आवय इल्ली सीक पडली दिसता. मागीर थोडे फावटी आमकां थोडे गरज जाल्ले उपरांत मागीर आमी येवचें येयलें उणें न्ही गे. तें हांव केदाळे तें विचारता लोकांक, तुमी कितल्या वर्सां पयलीं आयल्यात? ते म्हणटात सादारण 15 वर्सां पयलें, थोडीं 20 वर्सां पयलें, थोडीं 30 वर्सां पयलें आयलीं, मागीर येवचीं आसा. तर हांवें तांकां विचारचें, ते दाळ कित्याक आयल्यात? ते दाळ आमकां जायते कश्ट आहले फादर, ते कश्ट हळू जावचे खातीर आमी आयल्या. मागीर आतां कितें आयल्या? आतिल्ली पीड आयल्या, त्या खातीर आयल्या. म्हळ्यार तेच्या मद्यागात 20, 25, 30 या 10, 15 वर्सां आमकां तें कांय पडोन वचना. कित्याक म्हळ्यार कांय सट्टीक व्हडलें कांय येवना. आतां हें येता आसतना आमकां बगता आमी वचत जाय. आनी ही बायल मनशी तेंचे दुयेक खापर हाडचें रावयलें तेणें. फाटल्या दिसांनी म्हाका पोट्टा रेतेर मंदिराक परतून तें भुरगें मेळ्ळें. आनी मेळ्ळ्या दाळा त्या भुरग्यान म्हजे कडेन उलोवंक जाय म्हूण सांगलें. आनी हांव बसलो. बसून ताणें सांगता आसतना त्या भुरग्याचें एक जिवान अशें जालां गे. त्या भुरग्याक तातूंत भायर येवचें कशें म्हूण कळीत ना. तें म्हणूंक लागलें, केन्ना म्हणसर हांव रेतेरेक आनी येवन आसलीं, जेजू सांगत आसलीं, त्या वेळार म्हाका बारीक बरें जातालें आनी हांव बरी आसलीं. तेन्ना म्हणटा हांव बरी आसलीं आनी हांव मस्त मॅच्युअर आसलीं. म्हाका कितें बरें कितें वायट म्हूण सारकें कळीत. केन्ना हांव दुसऱ्या शिकपाक गेलीं, दुसऱ्या शिकप म्हळ्यार मुखल्या शिकपाक गेलीं, आनी त्या शिकपाक वेता आसतना थंय म्हाका मेळिल्लें जावन आसा ते हेर इश्टिण्यो. तांच्या पैकी एकलें इश्टीण आसा. अशें ताणें म्हाका कशें बुलयलें गे म्हूण म्हाका कळीत ना. हांव खंय आसलीं, खंय निसरलीं. कितल्या बऱ्या जाग्यांत हांव आसलीं, कितल्या बऱ्या कुटुंबांत आसलीं. आनी म्हज्या आवय बापायक एक दीस हांवें बरें करून पळय जाय, म्हज्या भावांक बरें करून पळय जाय म्हूण हांवें चिंतलीं, त्या प्रमाणें हांव निसरलीं. तें म्हणटाना हांव तेचेर विचारूंक सुरू केलें, कशें तें निसरलें? आनी तें म्हाका सांगूंक लागलें, म्हाका कितें म्हूण कळीत जायनातलें. त्या चेडवा भुरग्यान म्हाका ताचे विशयान सांगता आसतना सगळें म्हाका एका तरेचें अट्रॅक्शन भोगलें. अट्रॅक्शन भोगलें मात्र न्ही, हांव सगळ्या वायट सवयांक बली जालीं. आनी तें कितें करता तशेंच हांवें करूंक जाय आसलें. म्हणजे कांय हांवें वरचें म्हण नासलें. पयलें हांवें कांय दिवचें म्हण नासलें. म्हजे कितें पयशे आसात पॉकेट मनी म्हूण म्हाका दिताले. म्हळ्यार थोडे फावटी हें आमच्या जिवनांत पॉकेट मनी म्हूण गरज नासतना आमी दिता पळय भुरग्यांक, तें वायट करूंक सांगता. थोडीं भुरगीं बऱ्या तरान उपयोग करूंक पुरो. पूण आमी आवय बापूय आसतना तांच्या गरजांक आमी पावतना एक सपरेट पॉकेट मनी जाय जे गे म्हणलें एक सवाल तुमच्या मुखार तो व्हरता, पूण हांव ताका आन्सर दिना. पूण तें भुरगें म्हणूंक लागलें उपरांत ताचे कडेन विचारतना, पयलें म्हाका पुरा मेळटालें फादर, तें सगळें दितालें. ताका जायते वायट संवय आसल्यो, त्या देखून ताका मेळ्ळे मनीस पयशे दिताले. आनी अशें ते पयशे दिता आसतना आमी गेले हांव पियोंक. तें पियोन तें नाका जाल्यार ड्रग्स काणून नाका जाल्यार स्मोकींग आनी करता आसतना म्हाका थोडे फावटी भोगतालें हांव कितें करनासा. पूण तातूंत
हेपटी इनवॉल्व जाले उपरांत म्हाका कांय बगनातलें आनीक घेवया म्हण जातालें. अशें जायत्या वायटांत हांव पडलें मात्र न्ही, ह्या वायटान संपडोन म्हज्या जिवानंत हांव जायते पिड्यार जाला आनी म्हजी आवय जायते रडटा, म्हजे खातीर रडटा. थोडे फावटी ती कितें करता म्हणून ती कळीत ना. पळया, एका भुरग्याच्या वायट संवय देखून आपल्या आवय कितले कश्ट जाल्यार इतलेंच कळीत आसतना तें भुरगें उपरांत म्हणा लागलें, मागीर म्हजे तोंडून ते पयशे काडूंक सुरू जाले, म्हजे कडेन ते पयशे उजर. तेन्ना हांव ताका विचारलें, तुजी आवय आसा तुजी बापूय आसा, दोगांय आसा, तुका खंय हांव पयशे मेळ्ळे? ते ताणें सांगलें सिक्रेट हें. म्हाका पॉकेट मनी दितालें फादर. अरे एका म्हयन्याक ते सगळें वट्ट करून दवरलें, ते सगळें वट्ट करलें. पॉकेट मनी म्हाका आतां रायट्स आसा न्ही, म्हजे कडेन आसा ATM, म्हजे कडेन आसा डायरेक्ट हांव पास करीत. ते मनीस विचारतना कळीत नातले बरी हांव पयशे पास करता. हें कजोळो तुजे कडेन तें नातलें जाल्यार तुका पयशे पास करूंक जाता आसले. आज जायतीं जाणां आमी फ्रॉड आसा पडल्या कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन तसले एकावंट्स आसात आनी ते एकावंट्स बऱ्या तरान उपयोग करच्या बदलाक आमी कितें केलां, आमी थोडे फावटी ते एकावंट्स दुसऱ्या तरांनी उपयोग करून घेतल्या. त्या देखून ते भुरगें म्हणा लागलें, फादर अशें जालां आनी ताका जायते पयशे दिल्यात फादर. म्हाका आज भोगता खंयच्याक हांवें अशें केलें, कित्याक हांवें अशें केलें आनी मुखार हांव अशें करची ना. हांवें म्हळें, तूं आयला रेतेरेक, तुज्या वयर होंदोन आसा. आतां तुका हांव थोडी जाणवाय सांगता कितें करी जाय म्हणून आनी तुजें तें कित्याक तें जालां म्हणून हांव सांगता. थोड्यांक न्ही, जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना, आमचें थंय एक तराचो एम्प्टी स्पेस आसा, म्हळ्यार खाली जागो आसा आनी हो खाली जागो आमकां सदांच भरूंक आपोवणें आसा. पूण तो खाली जागो आमी कशें भरता पळया. जायतीं जाणां आमी एडिक्शनाक वता, जायतीं जाणां आमी नाका जाल्यार वायटाक वता, जायतीं जाणां हेरांक मोस करूंक वता. थोड्या कडेन हांवें आयकल्लें आसा, थोड्या हॉस्टेलांनी आशिल्ले भुरगीं इंजिनियरींग कॉलेजीन ताणें आशिल्लीं, तांचे थोडे तंत्रज्ञान ताणें उपयोग करून एक भुरगो आमच्या रेतीर आयिल्लो. तो म्हणटालो ताका कशें जाय त्या प्रमाणें तो स्तब्ध करून दवरतालो. ताचे पांय इसिंचे मुवमेंट जायनातल्या बरी तो ताका स्तब्ध करून दवरता. हे सगळें तांच्या शारिकांत हांवें आयकल्लें जावन आसा. आनी तसलें पुरा आमी पळय कशें तें वायटाक आमी यूज करता. थोडे फावटी आमचें मायंड मेकॅनिझम आहा पळय, आमी जायते फावटी ते बऱ्या यूज करच्या बदला थोड्या वायटाक यूज करता. त्या देखून आमी त्या भुरग्यांक सांगाता आसल्या सगळ्यांक घेवन सगळ्यांक वायट आवडटा. तेन्ना कितें जाता, म्हजें गँग जाता, म्हज्या गँगांत म्हाका कळीत ना म्हजी एम्प्टीनेस हांवें ह्या गँगा वट्ट सेरवोन या ड्रग्स काणून या आमाल पियोणें काडून या स्मोकींग करून या फिल्माक वचून या होट्टेबाका संस्कृती म्हणटात पळय, मेळ्ळ्या मेळ्ळ्यार वचून खावचें, तो दिता म्हूण खावचें, वय दिता म्हूण खावचें, ताचें मेळटा म्हूण खावचें, हाचें मेळटा. पूण तूं कितें करताय, ताचें मेळटा हाचें मेळटा, उपरांत कितें जाता, तूं कांय तें वयर पडटा आनी उपरांत कोणी दिनातल्या तेन्ना तुका मेळनातल्यार तुवें चोरी करचें पडटा, फटी मारचें पडटा. पळय कितले ते एका एम्प्टी स्पेस तुका बरोवंक कळीत ना जाल्ल्या देखून कितले सगळे तोंदऱ्याक आमी वळाक जाता. आनी हें जाल्ल्या देखून मागीर आमकां खंयचेंय पडोन वचना, आमी खंयचेंय करूंक तयार आसा. तें भुरगें म्हणटा थोडे फावटी कांयच तांचे तो म्हाका फायदो नातले रे, हांव सगळें तांचे खातीर करूंक तयार आसलें. म्हळ्यार त्या एका परिस्थितीक हांव गेल्लें. आनी अशें आसता कितें जाता, आमी हें बरोवंक पळयता, तो एम्प्टी स्पेस बरोवंक पळयता, तातूंत तुका एम्प्टी स्पेस बरोवंक पळोवंक जायना. सांग बरो आतां आमी जायतीं जाणां फोनोग्राफींत आसा आनी त्या देखून आमी कितें करता, आमची सगळी कूड त्या प्रमाणें प्लेजरा खातीर जायते आशेता आनी तो प्लेजर मेळटा. तो प्लेजर मेळ्ळे उपरांत ते एम्प्टीनेस भरता ना, परत आनीक चड म्हणून आमी सगळें मागीर त्या हॅबिटान पडटा. त्या देखून आमी म्हणटा आतां थोडीं जाणां पळय इमिडिएटली तुमकां आयकोंक मेळटा, मोबायल दिनातल्यार उठतात आनी जुगात करतात. कित्याक आमी चिंता, पयलीं आमी चिंतूं ना तें, ताचें तें एक तें वॅक्यूम आसा, तें ताका कशें बरी जाय म्हूण आमी तांकां दाखोवन दिवना. त्या देखून कितें करतात ते, आतां म्हाका मेळोना तर जालें आनी म्हाका
वांसूच ना. म्हज्यात कावन्सिलींग आयिल्ल्याक पळयलें हांवें, ताका मोबायल ताचे लागीं नासतना ताका कांयच करूंक जायनासलें आनी तो खंयच्या नासलो आमकां कांयच कळीत ना मोगाच्यान. थोडे फावटी हें सक्कडी पळयत आसतना कितें सक्कड जाता, एक एम्प्टी स्पेस आमकां बरोवंक कळीत नासल्या देखून जायते वायटाक वता. आनी एक रितीन आमी पळयलें जाल्यार शिकोवन जाता. शिकोवन जाल्ल्या उपरांत थोड्यांक कामां मेळटा, थोड्यांक कामां मेळना. टायम आसा पळय, वेटिंग पिरियड आसा आनी आमी त्या वेटिंग पिरियड आसा जे त्या खातीर मरियम सिसाक पयलें शिकयल्लें जावन आसा वेट, राखोन रावा. ताचे उपरांत तिणें शिकयलें मागा. आमी राखोन रावतना मागता. त्या देखून काम मेळ्ळ्या वेळार एडिक्शनां हेरां बऱ्यान आसात, हांव कांयच ना, एम्प्टीनेस म्हाका भोगता. आनी हे एम्प्टीनेस जायतीं भुरगीं हेरां सांगता बऱ्या संबंदांत नातिल्ल्या देखून तांचे थंय कितें जाता, खाली खाली तांकां भोगता. हें डिस्कशन करूं वचना. जायतो आमचो लोक हें डिस्कशन करना. हांव ह्या दिसांनी जायते हें डिस्कशन करता, जोड्यान विचारता आसतना संबंद कित्याक आमचे थंय वायट जातात, कित्याक आमी वायटाक रिगतांव गे म्हणून आमी विचारतना कितें हांव तांकां सांगता गे म्हळ्यार आमी एक सॅच्युरेशन पिरियडीक वता. आमचे संबंद उलोवणें या अशें आमचे बोगणां ती सगळें सॅच्युरेशन पिरियड वता. सॅच्युरेशन पिरियडीन जावन वयर वचून बरे संबंद रचूंक आमकां कळीत नात, नितळ निर्मळ संबंद रचूंक कळीत नात, तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमी कितें जाता, वायटान पडटा. एकाद वेळा आमी ते संबंद रचच्याक एकामेकाक समजोन घेवन आनी एक मनीस वयर गेल्लो जाल्यार एक्सिडेंट जायना. दोनी कारां एकच लेवलार येतीत जाल्यार, दोनी विमानां एकच येतीत जाल्यार, दोनी ट्रेनां एकच ट्रॅकार ऑपोजीट डिरेक्शनांत येतीत जाल्यार एक्सिडेंट जाता. तेंत आमच्या जिवनांत आमी फ्रेंडशीप जावं दी, इश्टागत जावं संबंद जावं दी आसतना ते बऱ्या तरान जिवंक जाता. बऱ्या तरान जिवन ताकाच आमी म्हणचे आमी तुमी इश्टागत करच्याक एगेन्स्ट न्ही. आमी म्हणचे बरी ती इश्टागत आसूं दी, जें कितें त्या त्या टायमार करूंक आसा त्या त्या प्रमाणे तुमी मुखारसून व्हरा. ना तर ह्या संवसारान जिवों जाताय. त्या प्रमाणे आमकां मॉरल वॅल्यूज नाय, एथिकल वॅल्यूज ना, ते नैतीक शिक्षण नाय, आत्मीक ते इगर्जमतेचें शिक्षण आमकां नाय. बायबलांत आपरबाय तरान कितें करी जाय कितें करूं नजो म्हूण आमकां नाय. पूण आमकां कित्याक हें कळीत ना गे म्हळ्यार आमी बरे संबंद जोडिना. त्या देखून आमी मोबायलांत अंतरजाळांक सांपडलीं आज आमी तातूंत आसा. त्या देखून बोर जाता म्हूण सांगतात. थोड्यां बोर जाता म्हूण सांगचें. आनी बोर जाता म्हणटा न्हू तुमी कितें म्हणटात, पळय गे बोर जाताय तुका, हो टी व्ही, लॅपटॉप, एक पिकनीक. आमची आयडिया तशी, आमची आयडिया आयपॅड आनी कितें घरांनी व्हडलें म्युजीक घालून दवरचें. हें सगळें जालें जाल्यार ताचें बोर्ड गेलें म्हूण अर्थ म्हूण आमी चिंता. कित्याक आमी जेजू वयर अवलंबीत ना. जेजू वयर अवलंबीत ना. आमच्या आवय बापाय हर एक कार्यांक आमकां आपण व्हरतालीं. हर एक कार्याक आमकां आपण व्हरतालीं. तातूंत मेन कार्य म्हाका उडास येता, खंय कार्य आमचें कार्य आत्मीक कार्य. खंय वता आसतना खंय ल्हान रेतेर आसूं दी त्या रेतेर व्हरताले. आतां पुरो आमचे मेगा रेतेर आनी म्हूण आसा न्ही. पयलीं आमी ल्हान आसतना आमकां मेगा रेतेर म्हूण आयकोंक कोणें नातिल्लें. आतां आसूं, आतां ताका डिफरंट नांवां दिल्यार तातूंत कांय तर करूंक ना. पूण त्या वेळा थोडे रेतेर आसताले आनी ते मिशन रिट्रीट म्हूण आसताले आनी त्या रेतेर आमकां आपण व्हरतना आमी बसताले. हांव थंय आमी हेणे तेणें धांवनासलें, आमकां पार्कां जोडिनासलीं, आमकां तांचे सांगातात बसूंक आसलें. त्या देखून पोरे पात्राबान अशें सांगतना एका रेतेरेंत हांव थंय रेतेर दिवंक गेलो आनी तेंच्या पिरगेजविकारान सांगतना तो म्हणा लागलो, तुमच्या ल्हान भुरग्यांक ह्या पोवन शेतांत तुमी तेणें धांवोंक सोडलें जाल्यार तीं बसूंक शिकचीं नात. खंडीत जावन तें आतां आमच्या इस्कॉलांत आयलीं LKGचीं भुरगीं, तांकां तुमी पुराणें धांवोंक सोडटा ते. UKची भुरगीं टिचरान तांकां धांवोंक सोडटा ते ना. इवन नर्सरीच्या भुरग्यांक हांव धांवोंक सोडनासलो. बरी कलर चेअर हाडून तांकां दवरतालो आनी तुमी हातूंत बसा, हें चेअर तुजें, हें तुजें, वचून बसा. आतां रायम शिकयतना म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना LKG UKG वचोंक ना. त्या देखून हांवें मागीर वचचें पडलें. कित्याक म्हळ्यार इस्कॉल स्टार्ट करता आसतना जावन सेंट फ्रांसीस CC स्कूल, चिकोडी, ट्रिनिटी सेंटर स्कूल, मणिपाल आनी बेंगलोरांत आसतना त्या इस्कॉलांत हांवें
शिकोना हें हांवें स्टार्ट करूं ना तें ऑलरेडी उंचल्या मट्टाक आयिल्लें त्या देखून म्हाका तें रायम शिकयचें म्हण गरज नासली. ह्या इस्कॉलांनी नर्सरी टिचरच हांव आसूं आनी अशें आसतना तांकां ती शिकयतना तांकां उडी मारून रायम सिंग करूं शिकयता. मागीर वचोन बस हांव म्हणटालो त्या दाडा सांगतालो तुमचे त्या कलर कॉम्बिनेशन त्या दाडा आमी दिता कित्याक चेअरांक कलर आसात म्हण न्ही तांकां कलर कॉम्बिनेशन कळचें म्हणल्या खातीर हेवटी बसतना येल्लो चेअरार आनी हेवटी बसतना पिंक चेअरार आनी हेवटी बसतना ग्रीन चेअरार तशें डिफरंट कलर पळय तशी खंयची रीत आसा ती आनी तशें शिकयता आसतना आपूण आयतारान भुरगीं वचोन बसतालीं. तर आज आमच्या भुरग्यांक पात्रांव म्हणा लागलो आमच्या भुरग्यांक आमी बसोंक शिकयनातल्या जाल्यार आमच्या सायटीर ती भुरगीं कशें शिकतालीं. आमच्या वडिलांनी आमकां व्हरून सायटीर दवरनातलें जाल्यार आज त्या आत्मेकपणांत आमी कशें आसते आसले. त्या वेळार आमकां सकट उडास आसा पळय आतां तें कशें फिल्म आसा पळय त्या प्रमाणे तो उडास आसा. खंय आपणलें खंय गेल्लें हांव त्या वेळाचो उडास वर्ता तरान आसा. आनी म्हाका आनीक उडास आसा म्हाका एक दीस मायन म्हणना तुका हांव एक सिनेमाक आपोवन व्हरता एका फिल्माक आपोवन व्हरता एका जेवणाक आपोवन व्हरता. जेवण म्हळ्यार काय जालें कदाळे खंय रोस आनी आसल्यार काजर आनी आसल्यार तें आमी सगळीं वतालें पळय. आतां आमी चूज करना वता तूं थंय वचूं तूं हांगा वचूं म्हळ्यार फंक्शनाय चड जाल्यार मनशांय उणी जाल्यात त्या देखून आमी चूज त्या जाल्यार कांय ना बँड आयकल्यार लागीं ते शेजारा म्हळ्यार आमी वच जायत भुरग्यांनी वच जायत कित्याक एक दुबळी आसली दुसरें आमचो संबंद कशें आमच्या शेजारा म्हळ्यार तें आमचें संभ्रम म्हळ्यार तो आमचो. आज नॅक्स्ट डोरांत आसले फंक्शन आमकां गळीत जायना तें काल म्हण आमकां गळीत ना बा तें तांचें करतात आमी आमचें करता ओके तें. पूण कितें जाता आमच्या आवय बापाय हर एका आत्मीक कार्यांक व्हरतालीं बेस्ट एज्युकेशन दितालीं. खंयचें बेस्ट एज्युकेशन घरांत तें मागणें घरांत तांणी म्हणलें ते थोडे बायबलाचे स्वता आजून हांव म्हज्या प्रिचिंगांत यूज करता. म्हाका मायन थोडी सांगून दिली ताका हांव केदार तांकां सांगता हें हांव थियोलॉजीन शिकलो म्हज्या मायन म्हाका दिलें प्रॅक्टिकल शिकयल्लें म्हाका आनी ती सगळें सांगून दिता आजून उडत ते थोडे आमच्या वडिलांक आज विचारल्यार रेतेरेन तेन्ना कळीत ना पट्टान मस्त आमी विचारता आमकां टायमी आसा थंय 5:30 दिसांची रेतेर म्हणटाना आयतारा सकाळीं जावन शुक्रारा दनपारां म्हणसर तें आसता आमकां सेशन आसतना बऱ्यान संबंद बरें करून आमी उलोवन आसता आनी अशें आसता तांकां ती स्वताक उत्तून तेन्ना विचार तुमच्या आवय बापायन सांगून हांवें ओके तूं वयर सकयल पळयता कान दोळे सोडटात तर आवय बापाय आसले मग आसत आजुनूय जिवंत उय आसत जिवंत आसात. तर तुमच्या आवय बापायन सांगना जाल्यार तुमकां कशें तें कळचें तर ती एक भावार्थाची सत्ता मुखासून कशें वेची जावंक बरो आमकां आसा ती कॅटेकिजम क्रिस्ती शिक्षणाक वचून रावचें न्ही तें एम्प्टीनेस आमी जेजू मारिपात बरोवंक ते हरजी एका वेळा आमी लोकांक शिकय जाय भुरग्यांक एस्पेशली आमी शिकय जाय. लौकीक मजा बगल्यार तुजो जागो खाली आसलो जागो बरो ना. लौकीक मजा बगल्यार आमी भुरग्यांनी आमच्या आवय बापांनी मागणें करचें आमी पळयलां त्या देखून आमी शिकल्या. आज आमी कितें म्हणटा हेरांक तुमी मागणें करा आनी आमी करनातले जाल्यार ती मागणें करिनात. आमचें कमिटमेंट कितलें आसा आज पळया सैतानाचें कमिटमेंट कितलें आसा. सैतानाचें कमिटमेंट 100%. तो दीस आनी रात तुका वायट करच्याक वणूंत आसता. घरा लागीं येवचें जें कमिटमेंट कोणाचें कांय एक वचून बरें काम करया म्हूण कोणी कमिटमेंटान येवचें बारी उणें आसात. आयले जाल्यार 100 ताका कुलपां करतात आनी नाका जाल्यार उलयतात 100 ते उलयतात. ताकात एकली आपलो घोव अशें कितें गे तर्क करतना ती म्हणा लागली उलयनाका तुका तें उलोवंक कॅलिबर ना एक तुवें तें उलोवचें नाका कित्याक म्हळ्यार तूं उलयलो जाल्यार तातूंत आसता तें एक पातकच तुका म्हणा लागली पळय. तातूंत आमची थोडीं बरीं कामां करच्याक आमी बारीक फाटीं आसा. वायट काम करचें पळय तांचे फ्रेंड्स पळया एकलो सोरोबी असो मनीस आनी एकलो आपयताना तो भितर रावून दी तो धांवना ताच्या फाटल्यान कितल्याक म्हाका थंय सांगताली एक भुरग्याक आपोवन हाडल्या रेतेरेक आनी ते PUCचें भुरगें आतां डिग्री गेला मात ग्रॅज्युएशनाक गेला मात ताचे फ्रेंड्स आसली 5 जाणां चेडवां 2 जाण चेडे ते पुरे धर्माचे आसले तातूंत आनी ताणें त्या चेड्यान एक कॉल केलो जाल्यार तें उडोवन धांवतालें काय उडोवन
ताका धरूंक जायनातले फादर आमकां म्हणटा रिजन्स मस्त आसात पूण तुमकां एक एग्जाम्पल दिता आसतना ते उडोवन धांवताले काय तेन्ना पळया तर तांचें कमिटमेंट पळया कळ्ळें कमिटमेंट तांचें वायट करच्याक बरें करच्याक न्ही तर आमचें कमिटमेंट पळया बरें करच्याक आमचें कमिटमेंट घे आमी बरें करच्याक 100% कमिटमेंट केलें जाल्यार सगळें बरें जातलें त्या वेळा आमी कितें करतले आमच्या भुरग्यांक ल्हान तावन तो एम्प्टीनेस भरती करच्याक जेजू मारी पात मात्र साथ दे हें पयलें कळीत आसून आज आमी कितें चिंतलां तांकां तें दिल्यार देखून भरती करूंक जाता काल आनी एकल्या भुरग्याक आपण हाडलो कितलो बरो भुरगो आसलो तो इतलो बरो आरे म्हाका पळयता आनी इतली खुशी जाताली हे इतलो बरो जावन कितें जालें पळय हांव म्हाका न्हू सादारण एक लगभग एका वर्सा भितर तो भुरगो इतलो फाट जाला गे म्हळ्यार ताची संवय इतली वायट जाल्या गे तो आजयेक आवयक आनी कोणें ताच्या आंटीन आनी उलयतना आजयेन उलयलो तो हुंकारे मारता गे हांव म्हणलें अरे खंय आसात तुमी त्या हेपटी हांव गेल्लो थंय आनी त्या वेळा तेणें एक सूख केल्ली त्या सुखीक हांवें ताका ती धुवण दितना तेच्या आवय कांयच उलोवना बेले गांवती आसली ओगेत रावली ती मागीर उपरांत ताच्यान सांगूंक सुरू जाली ताच्यान तो तसो ताची इंटेलिजंस तशें म्हळ्यार कितें ना पळय तें आमी व्हडलें करून सांगचें सुपर हिरो म्हूण सांगचें आमच्या भुरग्यांक सुपर हिरो म्हूण सांगल्यान कितें प्रॉब्लेम जाता गे म्हळ्यार फॉल्स इमेज क्रिएट जाता ती चिंतात ओ म्हजे मम्मी म्हजे विशयान सांगता न्ही गे आजची हांगा क्वॉलिटीज आनी कॅपॅसिटी थंय रीच जावंक ना जायना ताका आनी तें करूंक नाका ताका कमिटमेंट ना आतां पळय तें कमिटमेंट ताचें थंय नातिल्ल्या देखून कितें जालें हो चिंता आपणा विशयान जायते उलयल्यात फॉल्स इमेज क्रिएट करता आनी खंय गेल्यार ताका तितलो फॉल्स इमेज तो जी येता आनी हें जाल्ल्या देखून कितें जाता ताका हंकार भरता इतलें जावचें फॉल्स इमेजीन आनी अशें आसतना कितें जालें त्या भुरग्याक आनी आसा 7व्यांत स्कुटर दिवंक सुरू जालें हांवें विचारलें काल स्कुटर दिवंक ताचें लायसन्स आसा पळय ताचें सांगता आयलो आनी एकलो तसो कजीन कितलो मॅच्युअर म्हाका भारीत एक त्या भुरग्याक पळोवन इतली खुशी जाली व्हेरी मॅच्युअर एक ल्हान एक 10वें आसतना ताका पळयलें हांवें तितलो एक हें दिसो ना म्हाका आनी ती आजी आपण हाडून आयिल्ली दोगांकी आनी तूं म्हाका सांगता हळे तुका कळीत जायना तूं अशें कित्याक करताय वायट करनासाय तूं सगळें सांगता तो ताका आनी ह्या भुरग्याक मेळ्ळें दिलें ताच्या खुशे प्रमाणे आतां एका स्टुडंटाक ताचें स्टडी करचें ताचें काम इतलें ताका आमी रोड वर्काक घालना उरलें खंयचें करूंक घालना ताच्या बदलाक ह्या भुरग्याक कितें 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 करूंक दिलां घरांनी सोडलां म्हळ्यार तत्तू व्हडलो यजमान म्हणल्यार बरी ताणें केल्लें जाता कितेंय करूंक जाता विचारलें हांवें 7व्या क्लासीच्या भुरग्याक तुमी स्कुटर दितात ताची मेंटल कॅपॅसिटी आनी ताचें एक्सलेटर रेजिंग कॅपॅसिटी सेम आसा गे म्हणी सर आनी त्या वेळार तांचेर जावप ना आनी उपरांत त्या भुरग्याक मेळ्ळें ताच्या आवयक फोन करून दिल्लें सरसरी दिलें हांवें ताका कित्याक दिलें गे म्हळ्यार एखाद्या वेळार त्या दीस हांवें एक करेक्शन दितना तुवें फादर ह्या भुरग्यान अशें आसता जाय म्हूण एक शब्द तुवें सांगलो जाल्यार तो आज तितलो मुखार वयता नासलो तो कितें जालें तो आमच्या घरा आसा तुमी हॉस्टेलान घालता म्हूण सांगतात हॉस्टेलान घाल्यार तो कितली डिसिप्लीन येताली हॉस्टेलान आमचें टायम टेबल आसा जो कोण पयलें घरांत तें टायम टेबल फॉलो करता तो हॉस्टेलान फॉलो करता जो कोण घरांत तें टायम टेबल फॉलो करना हॉस्टेलान घाल तुज्या फाटल्यान रावता ते तुज्या एकल्या खातीर आसा तें हॉस्टेल उरल्या 10 जाणांनी सर्वतान तुवें आसा जाय पूण तुजें भितरल्या भितर तुवें कितें करूं काय तें थंय करूंक तुका बरें अवकाश आसा आतां थोड्याक हांवें म्हणचें आसा तुमी हांगा येतात पोटा सोरो सोडूंक येतात पूण थंय जायतें फ्रिडम आसा उरल्या दिसांनी आमी स्ट्रिक्ट आसता पूण सोनवारा तुज्या फाटल्यान येता त्या पाद्रा पळोवंक सोनवारा एक दीस तें ओपन आसता न्ही सगळें गेट ओपन आसता न्ही त्या वेळार तुका तुज्या मोतींत आयल्या हांवें आज भायर वचोनचो भायर गेलो जाल्यार खंडीत जावन हांव पियेतलो आनी ह्या भुरग्याक काल अशें विचारतना हांवें तेंचेर विचारलें हें दिवंक कारण कितें आवय म्हणटा आजयेन दिलें आजय म्हणटा आवयन दिलें पळया ब्लेम गेम कोणाक बाली करचें आनी आज तुमी हांगा हाडून आयल्यात ताका हॉस्टेलान घाला फादर ताका थंय पळया फादर हांवें म्हळें 3 म्हयने दिता हांव भुरगो तुमच्या घरा आसा जावं बरो म्हाका 15 डेसा रिपोर्ट येचे हांव तुमकां फोन करून काण घेता आनी केस व्हडले हांवें दाखयले तांकां म्हजे केस दाखयले हांवें काणी 1 हप्तो जालो आतां पळया म्हजे केस कशे आसात
तो आनी एकलो तिचो ना तो म्हणटा पळय पात्रांवाचे केस कशे आसात कित्याक हांव त्या सिस्टमांत रावतना म्हजें तें केस आनी हांवें म्हजें एम्प्टीनेस भरचें म्हज्या स्टायलान न्ही एम्प्टीनेस भरचें आनी तो एक पेट्याचें सांगलें बरें आली कोलीग एक स्टिलाची एक चेन घालून आयला आनी ती ओगेत आसात पळय म्हणलें एक ती आज चिल्ड्रन्स डे ताणें कोणाचे काणून घाल्या कोणाचे काणून घालता तूं जुनाय कोण काय आसा कोताय बळसान दवरून आयला एक हकीकत मोगाचें न्हू हें पुरो मायन्यूट तुमी मायन्यूट सारकें करिना जाल्यार मेजर तुका सारकें करूंक जायना मायनर केदाळे सारकें केलें जाल्यार मात्र मेजर सारकें जाता आनी अशें आसता आमचें कमिटमेंट काय आसा त्या देखून हांवें ताका 3 हप्ते दिले आनी सांगलें तेच प्रमाणे आमचो आनी एक भुरगो पयल्या गांवतान येयलो हांवें ताका रेतेरेन सांगलें बाबा एक 15 दीस रेतेर कर मागीर हांगा राव बरो स्मार्ट एक्स्ट्रा स्मार्ट पूण कितें पळय तूं एक्स्ट्रा स्मार्ट देवान दिलें तालें तुका बऱ्या तरान उपेग कर तुजें कमिटमेंट ना जाल्यार तुजें एम्प्टीनेस तुका तें बरोवंक कळीत ना जाल्यार पळय मागीर ताका आमी प्रेयर टावरान धरलें प्रेयर टावरान दोनूय हप्त्यांनी ताका ड्रायविंगाचें काम दिलें विथ सॅलरी ड्रायव्हराक आनी सदांच बरी सॅलरी दिता आमी आनी ताका ड्रायवींग दिल्लें आसा न्हू हांव तूं सरप्रायज जालो एका रेतेरी मंदिरच्या पात्राबा नाका ताच्या हातांनी गाडयो दितात न्ही गे पूण हांव म्हजे इतल्या चिंतूंक पडलो पूण हांव घेत रावलो बरें बाबा बरें कर काम आनी घडये हांव ताका रिमायंड करतालो एवढी तो सोऱ्यान शिरकल्लो ताणें हांव गेल्ले क्षण त्या कोण उरले ड्रायव्हराक ताणें सांगलें ताका बरें तेतविलें तें पूण थोडे फावटी पेट्याची सेमटी अंड्यान गेल्ले क्षण नीट जायना त्याच प्रमाणे ह्या मनशान कितें केलें वताय पळया तुमी रेतेरी मंदिरांत आजचे पूर आसा आनी पवित्र आसतात म्हणून सांगोंक जायना कित्याक म्हळ्यार नानांत तरांक बरें करूंक पळयतात रेतेर मंदिर आमी बरें करूंक पळयता पूण तूं बरो जायनाय आनी बरें जायनाय तर आमी तुका येवन धर्न अंकुशा घालूंक जायना तें आमची सिस्टम न्ही पूण कितें जालें म्हळ्यार हाणें थोडे टॅक्सी बूक करून सुरू केले आनी ताणें अशें इम्प्रेशन दिलां आमच्याच मँगलोरचो तो अशें इम्प्रेशन दिलां की थोडे जाण पात्र बी म्हाका म्हणा लागले तो टॅक्सी बूक करता न्ही तेरे गायल्यांक हांवें म्हळ्यार ताचे कडेन टॅक्सी बूक करनाकात ताच्या लागीं वचचे नाका तुमी हांव टॅक्सी बूक तुमकां ना जाल्यार ते भायले रिक्षांत तांचे कडेन वचून मेळा ते तुमकां व्हरून वतले आनी हाणें टॅक्सी बूक करतना तांचो कमिशन दवर न्हू पळय आतां कशें कमिशन मेळ्ळें देखून हाच्या हाताक पयशे मेळ्ळे हाच्या हाताक पयशे मेळ्ळे वचून पिवोवंक सुरू जालो आमच्या वडील पात्राबा सयत वचून ताच्या मुखार टायट जावन वो हात धरून ताका हें करूंक जाय आमी वडील पात्राबा म्हणटा आसतना आमी जायते रेस्पेक्ट दिता उरल्यान दिना म्हूण न्ही पूण तांचो गौरव तांकां दिवचे पडटा आनी अशें आसता वो ताजे लागीं देंवला आनी अशें आसतना कंटिन्यू 4-5 फावटी हो शिरकलो तो आतां भायर वचून तो कितें म्हणटा भायर भितर आसतना काय कुमसार जावं येतलो टायट घाल म्हणटा म्हाका कुमसार जाय हांवें ताका विचारलें बाराच्या सायडीक कोणी आसा कितें तुका कुमसार करूंक न्ही हांव भितर येता तें तांचे कडेन आसा ताका अथॉरिटी आसात आमचे कडेन त्या अथॉरिटी कडेन आसा आतां पळया हाची एम्प्टीनेस ताणें जेजूच्या वर्त्या मोगान बरोवन जेजूच तें एम्प्टीनेस भरता म्हणून चिंतून तें बरयल्लें जाल्यार ताका हें प्रॉब्लेम येते नातलें आतां गेलो हांवें सांगलें कितलें बरें फ्युचर ह्या भुरग्यान होगडोन घेतलें खोल एक कॅपॅसिटी आसली त्या भुरग्याक पूण ती सगळी वायट पळया वायटाचें कमिटमेंट पळया आनी बऱ्याचें कमिटमेंट पळया तर आमी बरें करूंक कित्याक कमिटमेंट ना आमचे कडेन कित्याक आमी बरें करूं 100% वत धाडना आनी अशें आसतना आमी जायते फावटी मागणें करूंक आमकां सांगो ना म्हणटा कोणें मागणें करूंक सांगत जाय ल्हान आसतना आमकां सांगिल्लें जाल्यार व्हड जातना आमी करता म्हजी आवय मागताली हांवें केलें हर एका दिसा मागणें शिकय म्हणटाली आनी हांव शिकयतलो आज भुरग्यांक काले म्हणटात मागणें शिकोवंक ताका न्हीद येता ती म्हणा लागली काल म्हज्या लागीं आयिल्ली वो मागणें संत गुरुसाची खूर काडटना भगवंत गुरुसाची खूर काडटना वो न्हिदता फादर म्हणून 7व्या क्लासच्या भुरग्याक न्हिदता आनी म्हूण कंप्लेन करशात जाल्यार तर तुमी खंय ना ताका वाडयलें सगळें काडयलें हांव ताच्या सगळें आनी एक वस्त आसली कळ्ळें एक सायकल खंय कळ्ळें तें इलेक्ट्रीक सायकल तें ताका सोडण्यार सोड गुड्डोंक जायना म्हूण तें हाडिलां खंय तर हांवें विचारलें तुज्या कालार सोडणी नातले गे आतां मात व्हडले सोडणी ताका दवरल्यात गे आतांचे सोडणे पुरो तकशिल्यात आतां खंय सोडणे आसात सोडणे आसचेत बारी उणें आल्यार आमी आज सोडणे घालना लागताय प्रेक्षणीय स्थळां
पयलें आमकां सोडणें सोडचें म्हळ्यार आमकां तितलें जारवंडी सोडणें येवचें गुर्र करून धांवन येवचें. आतां काय आसा, आतां आमकां प्रेक्षणीय स्थळ घालूं खंय जालें जाल्यार ते वचोन आमी पळोवचें सोडणें म्हळ्यार अशें की कितें आमची परिस्थिती त्या प्रमाणे आमींत वडिलांनीच ती पाड केल्या. भुरग्यांनी केल्या म्हण हांव सांगना, वडिलांनीच पाड केल्या. ताका हाका ब्लेम करूं वचनाका. कमिटमेंट आमचें बऱ्याक आसलें जाल्यार आज आमची भुरगीं आनीक ती बरीं आसलें. ओके, आतां तांणी आमकां मागणें शिकोवचें केलें. म्हाका उडास आसा, एकच एक फावटी मागणें शिकनासतना आमी जेवणाक गेल्ल्या ना. तर हो खाली जागो आमी थोडे फावटी चिंता, हो खाली जागो कित्याक गाय, ह्यो खाली जागे देखून म्हाका जायतें वायट जाता ना. खाली जागो एक आशिर्वाद जावन आसा. जायत्यान आमी नेगेटीव म्हूण चिंतलां, हे पॉझिटीव. जेजू रावचो जागो तो देवाचें सिंहासन तें. त्या देखून देवाचें सिंहासन तुज्या कुडी भितर, तुज्या काळजा भितर अशें सिंहासनचो जागो हेरांक दिनाका. ते चेर काडून हेरां सांगता वांटून घेवंक जायना, तातूंत दुसरो कोणूच सूट जायना. त्या देखून तुज्या पिवण्याच्या बाटले थंय सूट जायना. जावंक पुरो ते कितल्या हजारांचो या लाखांचो सोरो, जावंक पुरो ते कितल्या हजारांची सिगरेट, जावंक पुरो कितल्या लाखां करोडांचे ते मादक द्रव्या ते अंडर लक्षण तुजें जायना. नाका जाल्यार वायटच बरो ते अंडर लक्षण जायना. जावंक पुरो तूं वेताय रिलॅक्सेशन म्हूण चिंताय, तें करताय हें करताय. आज पळयात तुमी जायते हे जावचें ट्युरिजम तें हें सोडलां. कित्याक म्हळ्यार मनशां समाधान ना. मनशां समाधानच म्हणल्यार कळत ना. बरें एका रेतेन हांवें तांकां सांगलें आमच्या आईल्या, तुमी एकदां म्हाका आतां या म्हूण सांगलें जाल्यार म्हाका तें एंटरटेनमेंट न्ही, म्हजें एंटरटेनमेंट इज जिजस. जावं पुरो हांवें हें आसा, पूण आमकां हर एकलें कितें एंटरटेनमेंट आसा न्ही. जेजू सांगता रावचें एंटरटेनमेंट, जेजू सांगता गावचें, जेजू सांगता नाचचें, तें एंटरटेनमेंट नाय. आमी तें करूंक जाय, कोणेंय कर जाय म्हूण कांय गरज ना. सो फूट केल्यार ग्लाटनी आसल्यार पुरासाण वचना. कितलेंय खा तूं, कितलेंय खा, मागीर दुसऱ्या दीस परतून खाव्यांत म्हूण जाता. वायट संवय आनीक करया म्हूण बगता. बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार जेवण जाल्यांत 4व्या अध्यायांत 16, 17, 18 वळींत कितें ती स्त्रीयेक जेजू म्हणटा, तुका गोव नान, तुका तें जिविताचें उदक जें तुज्या गोवाक आपण हाडलें म्हणटा. ती म्हणटा म्हाका गोव नान. फटी मारता जेजू कडेन तो वचून फटी मारता. कळीत ना तिका तो जेजू म्हण. ओके, त्या देखून ती फटी मारता. आनी त्या वेळार जेजून सांगना तूं फटी मारताय म्हण. वय 5 जाण जाल्यात, आतां हो 6वो आसा पळय तो तुजो न्ही. 5 गोव जाल्यात तुका, आतां हो 6वो आसा. म्हळ्यार जेजून डायरेक्ट सांगलें तुजो न्ही. म्हळ्यार तूं नानंत तरान लॉस जालें. लॉस म्हळ्यार तूं सिंपळान पडलें, तुका वाट कळीत ना. त्या देखून तो म्हजो न्ही, हो म्हजो न्ही, हो म्हजो, पूण घेतलाय तुवें. ओके, तो जागो दुसऱ्या दिलाय. कोणाक दिवचे आसलो तो जागो तुवें दिवनाय. वर्स 13 तातूंत पळयलें 4 अध्याय 13 वळींत आमी पळयलें जाल्यार आमची तान ह्या संवसारी उदकांत थांबोवंक पळयता. संवसारी उदकांत थांबोवंक पळयता. त्या देखून पळयलां न्ही तुमी कितले तानेक आज उदक जेवतात. केन्ना हे जालें वायन एंड स्पिरीट व्हडले हे आमी कांय पळोवना. ते बरे की वायट की म्हण हांव तुमकां सांगा, पूण आमी पयलें पळोवना. आतां तुमकां खंय गेल्यार त्या प्रमाणे पळोवंक दिसतात. इजी वे ऑफ बायींग अँड हॅवींग. ओके, इजी वेनांतल्यान सोदून वतात, ते कांय भिवचे नाका, सोदूं वचना म्हणनी. पूण कितें अवेलेबल आसा म्हणून आमी मेळिल्लें म्हणल्यार बरी आमच्या तानेक तें वतलें जाल्यार तुजी तान बगना. वर्स 14 पळया, केन्ना कळ्ळें मेस्साय म्हणून तिचें एम्प्टीनेस थंय जावन उश्टलें. एम्प्टीनेस कंप्लीट तें गेलें. त्या वेळार ती म्हणूंक लागली, आतां म्हाका कळ्ळें तूं प्रवादी म्हूण. आतां म्हाका कळ्ळें तूं प्रवादी म्हूण. ना भिवना ती. तुका एसेंस कडी संबंद आसात म्हूण जेजू सगळें कळ्ळें जाल्यार ती भिवना ती म्हणल्यार आतां म्हाका कळ्ळें तूं प्रवादी म्हणून. त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी चिंताव जायते रिलेशनशीप करून घेतलें जाल्यार, जायत्या सांगात गेले हांव जाल्यार जायत्यांची जिणी उबाडटा आनी तुजी जिणी उबाड जाता म्हूण तुजी चिंत नाय. आमी व्हडले मनीस म्हूण चिंताव आनी आमी तशें केल्ल्यांत आमी समाजाक दाखयना जावंक पुरो. पूण भितरल्या भितर आमी कितें करता, असल्या एडिक्शनांत, असल्या रॉंग रिलेशनशिपांत तृप्ती आसना.
जेजू आयले तेन्ना तिका कांय नाका जालें. सगळें तिणें उडयलें, तिचो कळसो उडयलो, तिका कांयच पडोवन वचोना, तिचो कळसो गच ना आनी मुखार. कित्याक जेजून तो जागो भरलो, तो एम्प्टी स्पेस थंय भरलो. आनी तेन्ना कितें जालें, तिचें थंय बदलावण जाली. आनी एक स्त्री आसली, लुकास एवांजेल चॅप्टर 2 वर्स 36 and 37 and 38. कितें जालें, ती आसली अन्ना, सिमांव आनी अन्ना. आनी थंय ती आसली राखून रावल्ली. आनी सिमांव आनी अन्ना तांकां मेळ्ळो तो सडवंदार. आनी ताचे उपरांत तांचे थंय आसलो एकूच एक तो खाली जागो तो ताणें भरलो. आनी ताचे उपरांत सिमांव म्हणटा, आतां जाल्यार आपय ह्या तुज्या सेवाकाक. आनी तो सेवाक ताचे लागीं वचून देवाच्या वर्त्या आदारान ताचे सांगाता वचोंक तो तयार जालो. मोइशे उपरांत इस्रायल परजे चलयलो जावन आसा जोशुआ. 2 मिलियन लोकांक ताणें चलयले. निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 33 वर्स 10 तुमी वाचलें जाल्यार जोशुआ आनी कालेब देवाक आविदेय जावनात. ताच्यात त्या तंबा लागीं ते रावले, त्या तंबांतूच ते रावले. तुमी देवा थंय एक जावन रावल्यात जाल्यार तुमची भुरगीं रावतालीं. आनी त्या देवा थंय तुमी एक जावन रावल्यात जाल्यार आमचे थंय आसलें सक्कळी एम्प्टीनेस पयस वेतालें. त्या देखून आमी म्हणटा सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, ताचे थंय आसलें एम्प्टीनेस. तेसले खाली जागो पळोवंक पळयतालो, जायते कडेन धांवतालो. आज आमी जायतीं जाणां धांवता, योगा बोगा रागा जोगा म्हूण जायतीं जाणां आमी धांवता हेणें तेणें. पूण खंय आमी आसतले, कशें आमचें जिवन आसतलें. हय पळय इंटरव्यू पळयल्ली जावन आसा. त्या इंटरव्यूआन तो म्हणटात आमकां जाय ह्या संवसाराचेर आस्त, आमकां जाय ह्या संवसाराचे पयशे, आनी ते पयशे मात्र आमकां वयर व्हरोंक शकतले. रॉंग चिंतप, सत कळीत ना. पयशे आसले जायते जाणां खंय आसात, कितले कितले व्हडले व्हडले पयशे आसले खंय घेवन उडोवन मेल्यात. थोडे जाण आसात, ना म्हणना हांव, पूण आसात कितले जाण पयशे सगळें दिवंक शकना, वस्तू सगळें दिवंक शकना, तुजो तो एम्प्टी स्पेस भरूंक शकना. तुजें नाका जाल्यार रिलेशनशीप तें तुका भरूंक शकना. जावंक बरें तुजे कडेन हजारा घातल्यान आसात फॉलोवर्स. जावंक बरें एकलो म्हणटालो खंय म्हजे कडेन जायते फॉलोवर्स आसात, पूण ताका एक्सिडेंट जावन थंय वळवळटाना कोणी ना ताजे फॉलोवर्स 3 मूस मात्रात. कित्याक म्हळ्यार फॉलोवर्स म्हाका फेसबुकांत इतले जाण आसात, इंस्टाग्रामांत इतले आसात, वॉट्सॅपांत इतले एडमीन ग्रूप आसात. ते सक्कळी तुज्या वतीन आसात पळय, ते तुजे एम्प्टीनेस भरनान ते बरोवंक सादत ना. एम्प्टीनेस बरोवंक जाय जाल्यार वचा जाय आमी त्याच जेजू लागीं. आनी जेजू लागीं आमी वेता आसतना सगळें आमकां सारकें जातालें. आनी सांत पावलो आमकां ह्या विशयांत बरी एक शिकवण दिवन आसा. असली शिकवण तो आमकां दिता की 2 कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत ताची शिकवण अशी तो दिता. 12 अध्याय 8, 9 आनी 10. 8, 9 आनी 10 हे 3 वळींत आमकां तो असो सांगता. 8वी वळ, 9वी वळ आनी 10वी वळ. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हांवें ताचे पासत गर्वाक पडनाय म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडापडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या वरें ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका धांवडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयसर म्हणून 3 बोटी सुमे लागीं हांवें मागणें केलें. पूण ताणें म्हळें म्हजी कुर्पा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसोन येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायची वडवीक हांव खुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपारव्यांनी, कश्टां अनवरां, दगदण्यांनी आनी आट्याविटेंनी हांव दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी शक्तिवंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळें सारकें आसल्यार आमी देवा लागीं आसा म्हणोंक जायना. उणेपण मात आसल्यार आमी देवा लागीं आसा म्हणोंकय जायना. पूण उणेपण आसतना आमी देवा लागीं धांवता. आमी कितलीं वर्सां प्रीच करनासा जाल्यारय नॅक्स्ट प्रीच करतना देवा वयर होंदोन नासतना आमी वचना. एखाद्याचें बेन दिसता थोडे फावटी
खंयच्या स्टेजी वतना त्या वेळा इमिडिएटली आमचे मागणे देवा तूं आमच्या सांगाता राव. तो एम्प्टी स्पेस आसा पळय फकत सिंहासन जेजून बरी जाय शिवाय दुसरें कोणें बरोवंक जायना. तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमकां वर्त्या मापान त्यात जेजून आपयलां तें सिंहासन भरच्या खातीर आनी त्या सिंहासनार जेजू सोडून दुसरें कोणेंय राज करूंक जायना. ताका ह्या संवसारी लावकी वस्तूंच्या फाटल्यान पडनाकात म्हणटा जुवांचें पयलें पत्र दुसरो अध्याय 15, 16, 17 वळेन तुमकां रक्तमसाच्या वंदवण्याक बली जायनाकात. ह्या संवसारी पकड दवरले ते फाटल्यान धांवनाकात. तुज्या दोळ्यांच्या पुसलवणेक वळाक जायनाका. आनी जांचे थंय तें आसा ताचे थंय क्रिस्त असो मोग आसूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या तो जागो खाली जागो बरोवंक जाता तुका मात सोम्या, दुसऱ्या कोणाक न्ही. आज आमच्या संवसारांत नानान तरांनी आमी शिंपडोन पडल्या. वन वे सांगचें जाल्यार वी आर लॉस्ट. आमकां तो जागो कळीत ना. आमी आमच्या भुरग्यांक सयत त्या जाग्याचे कशें भरती करीत म्हूण आमी तो तांकां शिकोवना. एम्प्टी स्पेस एम्प्टी दवरल्या ते करून आज आमची भुरगीं नानान तरांच्या वायटांत आसात. एम्प्टी स्पेस जेजून तो भरती केलो जाल्यार जेजूचें सिंहासन तो थंय बसलो जाल्यार इट इज कंप्लीट. आनी तेन्ना आमी अपुरबायतारान जियेतल्या. सोमी आमकां सांबाळून दी त्या एम्प्टी स्पेसार तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक बसोवंक दवरलां तें सिंहासन देवाचें. तें भरती करच्याक देवा लागीं मागा आनी देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिव्यवाणी